Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. TY डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टुडंट आयज आनी एकदा ही सेकंड टायम आतां आमी सीएमाक मेळपाक गेलेले आहा. सीएमा कडेन आमचें कितें आसा तें सगळें आमी सांगलें की आमची ऑफलायन म्हणून एग्जाम आसा ती ऑनलायन कर म्हणून. काल पयर सर्क्युलर येयलो गोवा युनिवर्सिटी कडल्यान की तेंचे सगळ्यांची एग्जाम्स कितें आहा ती फिजिकल मोडान जावची ना. सो ही हॅज एश्युअर्ड अस दॅट तो गोवा युनिवर्सिटीचे एग्जाम आता ऑनलायन केले म्हणून सांगून त्याच्या मागीर त्यांनी मिटींग घेवंक नासली. सो तो आपूण म्हणटा की आपूण मिटींग घेतलो, DTE कडेन डायरेक्टरा कडेन उलयतलो. ते जायना डिसिजन जाल्यार आमी इट वील बी अ फोर्स, वी वील ऑल बी फोर्स टू कम ऑन द स्ट्रीट्स. हांवें डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन जो तेंची एग्जाम कन्सल्ट करता ताकाय सांगला की तेंचो कन्सिडर करतो, ते कन्सिडर करतले. I am the pass out student of SIT. I passed it out in 2006. However, at that time, Mr. Manohar Parrikar has said like he will give us a job in different sectors, or else will create an different departments of investigation. सो आमचे कडेन हो SIT कोर्स म्हणटा तो 3 वर्सां चल्लो 2006, 7 and 8. CM श्री मनोहर भाई पार्रीकरान एश्युरन्स दिल्लें की तांकां पुलीस डिपार्टमेंटान जॉब दितले म्हणून. बिकॉज पॉलिटेक्निक इज नॉट इक्वलिंग टू डिग्री. Afterwards they were not given the job. So we have made an appeal to the Honorable CM Sri Pramod Sawant to look into the matter. आम्ही युवा गोमंतक दल तशेंच थिंकर्स फाउंडेशन जे गोवा आसा तेंच्यांनी आयज जो बरो युनिवर्सिटी घेवन थिंकर्स फाउंडेशन तेंच्यांनी एक प्लांटेशन ड्रायव्ह दवरला. हांव ज्या गांवांतसून आयला कितलीशीच म्हज्या ल्हानपणासून म्हणून पणस आंबे कितले आसताले गांवांत. आज पळयलें जाल्यार हांव पयर विचारतालो, एकठांय विचारलें हांव ज्या गांवांत रावता 200 तरी पणसाची झाडां आसतलीं एका काळाचेर. आमकां दिसता की आमी असलेच कॅम्प फ्युचरान ऑर्गनायज करचे आनी डिफेन्स सिस्टमाक मोस्टली ऑर्गनायज करून युथ्सांक एक बरे रस्त्यार हाडपाचे. पॅन्डमिक टायमार ऑक्सिजन कितले लोकांक जाय पडले ते झाडां रोवप म्हणल्यार ऑक्सिजन ब्रीथ करप. सायक्लोन येयलो तेन्ना कितलींशीं झाडां पडलीं, आमकां कापची पडलेलीं झाडां ती रिप्लेस करपा खातीर ताका लागून हे कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा भारतीय जनता पार्टी. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय झाडां लावपा मेळटा तांकां जागो आसा. आमी हे फ्रूट बेरिंग ट्रीज तांकां लावन घे म्हूण सांगिल्लें आसा.